नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। खुर्साचे तोडफोडीचेर चर्चीचे फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्टाचेर बीजेपीचो पंचनामो। रिपोर्ट पणजे पोटवेंचणुकेक मतदारांक फोडपाकूच काडिल्लो। गोंयचे पुलीस सक्षम, बीजेपीची चर्चीक जाप। बुडिल्ली मुंबय, ल्हव जाग्यार रेड अलर्ट फाटी। पावसाचो नेट देंवलो। कोकण ट्रेनी फ्लायटी नित्या भशेन सुरू। गोवा मुंबय बशींचे शेड्यूल आशिल्ले तशें। काणकोणा पोळ्या दळ्यावेरें 25 फूट लांब मेल्लो देव मासो। देव माशाचे 2 कुडके फॉरेस्ट आनी एनिमल हजबंड्रीचे टिमीन दर्यावेळेरूच पुरलो। काणकोणा गांवडोंगरी मोटरसायकल बसीचे एक्सिडेंटात एकलो गेलो। मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्लो 55 वर्सांचो शाबू गांवकार गेलो। कुट्टाळे 38 लाखांचे उदकाचे टाकयांचे स्कॅम। लोकांक वाटूंक हँडीक्राफ्टाकडच्यान हाडिल्ल्यो टाकयो 8 वर्सां जाली वेर्णा कुस्ता। पीडब्ल्यूडी मंत्री आनी आदलो आमदार दोगूय वग्गी। हणजूण ड्रग्स ओव्हरडोसान दोग मेल्या उपरांत पुलिसांक अकस्मात जाग। 17 दिसांत 27 केशींनी धरले 27 लाखांचे ड्रग्सांची पयशांची पाळमळ उस्तूंक पुलिसांक खासा ट्रेनिंग। खुर्साचे तोडफोडीचेर चर्चीचे फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्टाचो बीजेपीन पंचनामो केला। हो रिपोर्ट पणजे पोटवेंचणुकीचे फाटभुंयेर फक्त मतदारांक फोडपाचे हेतान काडिल्लो म्हूण बीजेपीचो आमदार निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयलो। चवकशी करपाक पुलीस सक्षम आसात। जातीवाद भडकावपी हो रिपोर्ट येवनूय पणजेच्या क्रिस्तांवांनी बीजेपीक वोटिंग केलें। आपूण आर्च बिशपा कडेन हे गजालीक हरकत घेतलो म्हूण काब्रालान चर्चीक जाप दिल्या। ही फॅक्ट फायंडिंग कमिटी कोण आणि तांकां ऑथॉरिटी कोणे दिली टू मेक बॅलन्स स्टेटमेंट्स अगेन्स्ट द पुलीस मशिनरी? And if they have any facts, they should have brought to the notice of the police department instead of coming openly on statements during the election time, which was very wrong, trying to polarize the votes. Normally म्हणटा की बीजेपी पोलरायझेशन करता, पण हे पोलरायझेशन जे हे फॅक्ट फायंडिंग कमिटी ओ आनी कशें रेनेवासांव जे मॅगझिनाचेर घातले जे इट इज ऑफिशियल मॅगझिन ऑफ द church, they are polarizing the votes. They are making polarization more effective towards BJP. That's what I feel. Where they say the country is being ruled by 1 or 2 men and the rest are merry henchmen and running dogs. Please don't vote for a person who is a merry subletum of such individuals. What is this nonsense? But when such a magazine comes from the Archbishop's house, I think they should look at it, what it means. Election टायमार ते म्हणटा न्ही पयर फाटी तेणे इन्सिडंट केलो की हिंदू जागृती समाज जे आसा HJC खंय तरी येयली आनी खंय तरी तेणे म्हटलें की हें सारकें न्ही. I believe yes, this is correct. I say sitting in the press conference of BJP house that this is not correct. They should not make this statement. They should also take care that such things are not done by them. They should also take care that such things are not coming in their reports. Corruption is a very bad community. The words of Nazism. What is Nazism? Who was Nazism? Hitler was part of that, and that particular Germany, 100%, almost 90% was Catholic, Roman Catholic, which is there in Goa. So what are they trying to say? What are they giving in this magazine? But this magazine, I feel that the church should take care when they're publishing not only this, various other magazines. And I thank the people of Panjim for not going to the polarization, trying to create the polarization by this magazine. The Catholics voted sensibly, whether it is Catholic-dominated booths, where they have voted for Mr. Manohar Parrikar or BJP, which showed that they did not get polarized because of this particular magazine. चर्चीन असल्या फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्टाक आपल्या मॅगझिनात सुवात दिल्या म्हूण काब्रालाक हरकत. हो रिपोर्ट खंय पोलरायझेशन करपाक. रोमन कॅथलीक म्हूण आपूण आर्चबिशपा कडेन हे गजालीक हरकत घेतलो म्हूण काब्राल मिडिया कडेन उलयलो. I will write as a Roman Catholic MLA. I am going to write a personal letter to the church, to the head, and I will tell him, attach this copy, request him for not seeing this magazine. Not only this magazine, church publishes lot of magazines. Individual church also has weekly, monthly magazines. So they should have something. खंय तरी आसपाक जाय जे असले डिफॅमेटरी करपाक जायना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मुंबय ल्हव जाग्यार येता तशी गोवा मुंबय येरादारी रुळार आयली.
उटंगाराचो रेड अलर्ट हवामान खात्यान फाटी घेतलो आणि मुंबईकार कामा धंद्याक भायर सरपाक लागले. मात शाळा कॉलेजी ब्रेस्तार सावन सुरू. कोकण रेल्वे आशिल्ली तशी दादर मेरेन सुरू जाली. गोवा मुंबई बसी बुधवारा सांजे सुटल्यो आणि काल हालिल्ले मुंबई दाबोळे फ्लायटींचे शेड्यूल जाग्यार आयले. पूरा वॉटरफॉल विक्टोरिया वॉटरफॉल आहे. हे मुंबई रेल्वे स्टेशन 2 दीस पावसान रेल्वे येरादारी पुराय ठप्प. 24 वरात सुमार 12 इंच पावस. उदक न्हय कशी प्लॅटफॉर्मावेल्यान रुळांचेर. पूरा वॉटरफॉल विक्टोरिया वॉटरफॉल आहे. हो सीन मुंबई विमानतळावेलो. वचत थंय उदक. विजिबिलिटीक लागून फ्लायटी बंद जाल्ल्यो. बुधवारा पावसाचो नेट आणि बुट्टी देवंक लागली. 2 दीस गोवा मुंबई रेल्वे बस आणि विमान येरादारीचेर परिणाम जाल्लो. आता विमान आणि कोकण रेल्वेचे शेड्यूल खंय जाग्यार येतले. Due to incessant rain in Maharashtra and specifically in Mumbai area, some of the trains originating from Mumbai have been regulated. And their timings of departure timings from Mumbai have been rescheduled. Like yesterday's CST Mangalore Express, it couldn't start yesterday because of waterlogging on the tracks, and it has started today morning. So it will take 2-3 days to normalize the timings of this pair of train. And trains that are originating from Goa, as such, there is no problem as such. Like today's Jan Shatabdi, it has gone on time. Today's Mandavi, it has gone on time. Konkan Kanya also probably it will leave on time. काल रद्द केल्ल्यो गोवा मुंबई बसी भायर सरल्यो. पणजे बस स्टँडावयले हे चित्र. आज आता निघालोय आम्ही. तिकडे पाण्याचा फ्लो आता थोडा कमी झाल्यामुळे गाड्या सोडायचं चालू केलेलं आहे, पण ते स्लो मुव्हिंग आहे ट्रॅफिक मेन हायवेला. किती उशिरा होणार असं वाटतं तुम्हाला? तरी पण गाड्या इकडून सुटल्या तरी कालच आम्हाला कमीत कमी आम्ही 7 तास रात्री 12 वाजल्यापासून सकाळी 8 वाजेपर्यंत गाड्या तिकडे होल्ड केल्या होत्या आमच्या मेन रस्त्यामध्ये. बशी स्टार्ट झाली मुंबईला स्टार्ट झालं ना. म्हणजे काल आमचे बशी मातशे लेट जाले. पावस म्हणजे पुल पळय जालो न्हू, चिपळूण पुलाक ब्लॉक जाल्ले, त्यामुळे बशी आमचे काल लेट येयला. 7-8 अशें रातचे पावला. भितरल्यो थोड्यो बशी आमी सोडूंक सोदताले, पण परत आमकां कासाल खंय राती ब्लॉक जाला म्हणून सांगलें, म्हणून आमी थोड्यो बशी सोडूंक ना. आनी लोक मागीर भियाले. लोकांनी कॅन्सलेशन केले. लोकांक दाखोवंक लागले मॅसेजीचेर न्यूजाचेर. आतां तशें आमी हें करता, एडजस्ट केला लोकांक थोड्यांक. सो आज कितें आज सेम टायमार वयतल्यो बश्यो? आयज टायमींग सेम आहा, कित्याक आयज पावस बीन ना न्हू. कालच्यो बशी आहा त्यो आयज आमी टायमींग सोडटले. पावपाचें आतां पळोवया वाटेक परत सिच्युएशन कितें तशें जायत जाल्यार काय नाल्यार रेगुलर वयतले. आतां त्यो काल बश्यो गेले म्हणटा ते पावले आसतले थंयसर? मातशे लेट जाला आसतले. थोड्यो सिटीन सारके पावोंक नासतल्यो. आयल्यान मातशें चंबूर सायन थंय उदीक ना, थंय पर्यंत लोकांनी गेला आसतलें, कित्याक ट्रेनू बंद आसली, सगळ्यो टॅक्सी बंद. खंय जाता तितले आमी मॅक्झिमम डिस्टन्स कवर करपाक ट्राय केल्लेली. पावता तितले पावयला आमी लोकांक. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे, सुरेन मडकईकार आणि विश्वेश प्रभुदेसाय. काणकोणा गांव डोंगरी जाल्ल्या एक्सिडंटात 55 वर्सांचो शाबू गांवकार आगताक सोंपलो. बस आणि 2 व्हिलरीचो एक्सिडंट. शाबू मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्लो. बस पोलिसांचे कस्टडीत आसा. बसीच्या ड्रायव्हराची चौकशी चल्ल्या. घेऊ एक ब्रेक.